जेका गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणटात तसो भारताचो आमचो क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंडुलकर सध्या गोंयान आहा. तो चडशा प्लेसींनी गोंयान आतां भोंवता. त्या भोंवता तो आमची गोंयांची GCA ग्रावंड आहा, GCA अकॅडमी क्रिकेट अकॅडमी, तितून तेणे विजीट केले आणि विजीट करून जे रणजी प्लेयर जे गोवा खातीर रणजी प्लेयर खेळटा तांकां तेणी कमीत कमी 2.5 वरां तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें. तितून तांकां टिप्स दिले, तुमी खंय चुकता, कितें चुकता, हे सगळे तेंच्यांनी एक्सप्लेन केले. तेज्या मागीर जे अंडर 14 आनी अंडर 16 हे जे प्लेयर खेळटा गोंया खातीर तांकांय तेंच्यांनी सगळ्यांनी टिप्स दिले आणि ओवरऑल तेणे टिप्स दिवन तो थंयच्यान भायर सरलो. So he had some inputs that he wanted to give to the players, and he is also like a mentor to us, a mentor to the Goa Cricket Association. So he has given his inputs today. आज दिला त्यांनी आणि भुरगे तेचेर खूश आहा भरपूर. आणि जो मायनर मिस्टेक आमी करता एक्चुअली आमचो व्यू असो आसा की पोटेन्शियल स्कील टॅलंट हेची कांयच कमी ना गोवान. इवन द गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट, वी आर कंपिटींग अगेन्स्ट मेनी बिगर स्टेट्स विच हॅज अ ह्यूज पूल ऑफ टॅलंट. गोवा कडेन सगळें असल्या कारणान एक मायनर एरर्सा खातीर आमी फाटीं पडटा. सो ते एक मेंटेलिटी ऑर मॅच्युरिटी येवपाक जाय. ती खंय ना खंय तरी थोडीशी आमी लॅकिंग आहा. त्या खातीर म्हाका दिसता कोण तरी सिनियर मनीस येवन इज ऑल्सो अ लेजंड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट. इफ ही कम्स एज मेंटॉर्स ऑर गायड्स ऑर पळय इट इज गूड फॉर द गोवा क्रिकेट असोसिएशन. एक्चुअली अंडर 14 अंडर 16 आसा जे बेजीक टिप्स आसता ते तेणी सगळे प्रोवायड केला. तेंकां तेंच्या वांगडा उलयला तो फोटोसेशन जाले, बट मेनली कोचा कडेन तो उलयला आणि जे सिनियर भुरगे आसा तेंच्या कडेन तसो उलयला. स्टुडंटां खातीर ओंकार फळ